आयज नोवेनाचो चवथो दीस. आयचो विशय आसा मान्योंत आग्नेल सुसंवादाचो आनी एकवटाचो नमुनो. हाचेर आमी नियाळ करता. मानेवंत आग्नेल सुसंवाद आनी एकवट विस्तारूंक उर्बा दितालो. देवान आपले जाणवायेन आमचे भितर एक आवंडो रिगोयल्लो आसा. तो म्हणल्यार एकवट आनी सुसंवाद करून एकामेकाची वळख घेवंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक आनी वेगळेपण पयसावंक. फ्रांसीस पाप साहेब म्हणटा, आमच्यान फकत सुसंवादा आनी एकवटा वरवीं सगळ्या किजिलांचेर आनी सगळ्या तरेच्या झगड्या मारामारींचेर जैत व्हरूंक येता. जेजू आमच्या गुरू सोम्यान संवसारांत लोकां मदें जियेताना संवाद आनी चाली बोली करून तांचे संस्कृतायेन वांटो घेतलो. आमचो मान्योंत आग्नेल आपल्या गुरू सोमयाच्या पावलांनी चलून संवादा वरवीं लोकां कडेन चालीबोली केली. तो कुमटा विगार आसतना सगल्यांच्या गरजांक पावतालो, कसलीच ओतोर करिनासलो. ताणें सगळ्या लोकां तांय हुस्को दाखयलो आनी फिकीर घेतली. धर्माचो आनी जातीचो वेगळोचार केलो ना. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. ह्या मिसाची इतिहासावा मान्यवंत आग्नेलाचे मोजतीन एरन आनी सावियोला हांकां बरी भलायकी आनी परिक्षेंत बरें येस फावो जालें म्हूण काळजांतान उपकार आठयता. सोफिया फेर्नांडीस वेर्ना. गोराब्यांत शांती आनी बरी भलायकी मागता. आंतोनियो फेर्नांडीस आनी फामील मेर्सेस. फ्रेजिया वालंका लोपीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. एंड्रू आनी आयरीन लोपीस आगासायम. फामिलीक बरी भलायकी मागता. लुईस डिमेलो आनी फामिली सांत इनेज. एड्रियल रॉड्रिगीस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. फ्रांसिस्को आनी निनेट रॉड्रिगीस बोरी. एरिक आल्मेडा हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी आनी विक्टोरिया आनी वेलरी हांचो बरो फुडार जावंक मागता. मटिल्डा कार्वालो कामुर्ली. साबस्त्यांव ग्रेशियस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. सेल्वीन रोजलीन आनी भुरगीं आगासायम. दिनवासनेचे मीस भेटयता. एंड्रू आनी ओलिविया पेरेरा गोवा वेल्या. फ्रेजिया फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता. फ्रँको फेर्नांडीस सांताक्रूज. समिरा मोंतेरो हाच्या जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता. जिमी मोंतेरो. सगळीं आमी उबी रावया. Samso sumi, ikut samso bavard, ikut samso baudin, eklot samso dirba, eklot samso sumi, ikut samso bavard, ikut samso baudin, eklot samso dirba.
पवित्रात्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपासान सगळी एकूच जावच्या आमकां आपूण हाडल्या देखून आमी गायता एकूच आमचो सोमी एकूच आमचो बावार्द एकूच आमचो बावटीत एकलोच आमचो दिवपाक एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बावार्द एकूच आमचो बावटीत एकलोच आमचो दिवपाक. बाबनो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. पवित्र आत्म्याक आमचे मोदें येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमेन. आमच्या सोम्या क्रिस्ताची कृपा बाबा समोग आनी पवित्र आत्म्या शांत आनी एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो चवथो दीस. आमी देवाक मानिवंत आग्नेलाच्या वर्त्या देण्या पासत आर्गां दितना आमच्यो तरेच्यो गरजो बापा सोवे हाडुया. आयचो विशय मानिवंत आग्नेल सुसंवाद आनी एकवटाचो नमुनो. पवित्र आत्मो पवित्र सोबेच्या एकवटाची जोर जी क्रिस्ती समुदायांनी जेजूच्या शिसा मदें वावत आसा. क्रिस्ताक मानवता तसली शांती आनी एकवट सोर क्रिस्ती समुदाया मदें वसूंक आनी अशें परी जेजूची खुशी तांच्या शिसा सोवें ती सगळीं एक जावं सुपूर्णायेन पावूंक आमी मागुया. आयज खेरीतपणी भुरग्यां आनी तरणाट्यां पासत भेटयलोल्या दिसा आमच्या भुरग्यां आनी तरणाट्यांक देवा आदी करुया. तांचें जिवीत जेजूच्या मोगान आनी आनंदान भरूंक आनी ती जेजूक अदीक वळखूंक पावूंक ह्या पवित्र मिसा बलिदानांत मागुया. आनी पवित्र मिसाचे बेत देवाक मानता तसली जावचे खातीर आमी पात किंवा ओळखून घेवन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पविता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत पांय घेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या गितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मिसाचे बेटीन मान्यवन पात आग्नेलाक बेगीन सालतरा मान मेळूंक बाबार्थान मागुया. आनी आमच्या सगल्यो गोरसो देवाच्या हातांत तेवड्याक घालुया. आयज वाडदीस लग्नाचे वार्षिक ओरोस पाडटात. सगल्या भुरग्यां खातीर मागुया. आयज भुरग्यांचो दीस तरणाट्यां खातीर मागुया. जायतीं आपोणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठवा जिविताक आपोणी उत्पन्न जावंक मागुया. जे कडेन भुरगें बाळना ते गरब्यां खातीर मागात. पिडीन दुखेन कोसटवतात तांचे खातीर मागुया. आमच्या भाव दोंद्याचेर आशिर्वाद मागुया. संवसारभर शांती आशेता सगल्या सुवातेर जे शांती नान ती सुवातेर शांती येवंक मागुया. आमची मेल्लीं भाव भयणां खातीर मागात. पिलार संस्थेच्या यात्निकां खातीर तांच्या वडिलां खातीर हांगासर
वावुरतेल्या सगल्या पाद्री खातीर मागात ह्या संस्थेचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. तांचे ब्रादर आसात, सिस्टरी आसात, तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. मोटवा जिविताक जायती आपोवणी फावो जावंक तांचे खातीर मागुया. आनी आमच्यो सगल्यो कोर्स देवाच्या हातान घालून आमकां कितें जाय ते वेळार आतां बाबार्थान मागुया. प्रार्थुया. भोव दयाळ बाबा, मनशाचो तूं मोग करताय. तुज्या आत्म्याची कृपा सुभापणी आमचेर ओत. तिशे वरवीं आमकां तुवें आपयल्या ते वाटेन फावो ते पोरी चलून मनशांक च्या स्वताची गोवाय दिवंक आमी पावूं आनी समेज क्रिस्ती भावार्थ्यांक शांतीन जियोंक उर्बेन आनी मेनोतीन वावरूंक बोड मेळूं. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देवचे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता, आरासवड चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. जेजूच्या शिसांच्या जोम्यांत भितर सरलोलीं तीं धर्मदूतांची शिकवण घेवंक, भावपणाचो एकतार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडणींत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुकोनासलीं. दर मनशाचेर भिरांत पडली आनी धर्मदूतां वरवीं पुस्कोड विजमितां आनी खुणां घडटालीं. भावार्थी सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सगळें बागा आसलें. आपलीं भाटां बिटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जोण एकल्याचे गरजे प्रमाणे वांटतालीं. एकाच मनान दिसपटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणांत वांटो घेतालीं. तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. सुगली म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतां दुवानी म्हणचें ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचें ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचें ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. म्हाका लोकून उडयलो, शेवटून मारलो, पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पोर म्हजें बोड, ताणेंच म्हाका सोडयला. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भोगतांच्या तोंबुनी संतोशाचे आनी जोईताचे उलास. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोईत व्हेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्तीं कर्तुत्वां. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पडून आमी तोटाक जाल्यो. सर्वेस्परान घडिल्लो दिसो संतोशी आनी आनंद बरीत जावया. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो
ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Devace utorai kotati. Kushi paltati Isubagi Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमियो. जेजू दुसरी दर्याचे वेळेर गेलो आनी सगलो लोक ताचे सोरशें आयलो आनी ताणें तांकां शिकोवण दिली. फुडें चलून वेताना मांडवीर बसलेल्या लेवीक आल्फेयाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस वय जेजू आनी ताचे शिसां बरोबर जेवणाक बसलोले. तर हातलेय जायते जाण ताचो पाटलाव करताले. आनी तो 2 वसूलदारां आनी वायटोव्यां बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिजेव पक्षाच्या धर्मशास्त्रांनी ताचें शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्यां सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता. हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आसतात तांकां न्हय, पूण वायटोकारांक की वैजाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय, पूण पातक्यांक आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रिदिशा भाव भयणो, मान्यवन पादांगल्या जिविताचेर ह्या दिसांनी आमी नियाळ करता. आनी मान्यवन पादांगल्या भाशेन आमचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक ताच्या जिविताची स्फूर्त घेवन आमचें जिवीत जियोंक आमी वावुरता. आयज भुरग्यां खातीर बेडिल्लो दीस आनी मान्यवन पादांगल्याचें भुरग्यापणाचेर आयज आमी नियाळ करता. मिगेल आर्कांज डिसोजा आनी मारिया सिन्फारोसा ताच्या माय बायचें नांव. ह्या गोरब्यान जेन्ना मान्यवन आग्नेल सोलमलो ताका आग्नेल म्हूण नांव घातलें, मेंड्रो. आनी देवाच्या बिरांतीन जेतलो घोराबो बाबार्थान मोगान वाडलो. जेन्ना गोराब्यान बाबार्थ आसा, मागणी आसा, ह्या गोराब्यांत देव आपोवणी उत्पन्न करता. सांगतात मान्यवन पादांगल्याची आवय मारिया सिन्फारोसा शेजारच्या भुरग्यांक एकठांय करून जो बाबार्थ ती आपल्या कुटुंबान जियेताली, हो बाबार्थ दुसऱ्यांक वांटूंक ती वावुरताली. आनी त्याच खातीर शेजारच्यो आवयो आपल्या भुरग्यांक मान्यवन पादांगले लागीर रावूंक ताका धाडटाली. एकूच मायपाचें सोपन आसलें, जे भाशेन हो गोराबो बाबार्थान वाडटा, ह्या गोराब्यान जे भुरगो आग्नेल वाडटा ते भाशेन म्हजोय भुरगो वाडचो हें ताचें सोपन आसलें. सांगतात मान्यवन पादांगनेल जेन्ना पयलो कुम्याक घेवंक तयारी करतालो तो कुडान गेलो आनी एक कोदेल ताणें मुखार दवरली. ओगेपणान मागणी करून जेजू कोण भाशेन ह्या भुरग्यापणारूच आसतना जेजू म्हज्या काळजांत येतलो ताची नियाळ तो करतालो.
आनी जेजूक घेतल्या उपरांत मान्यवन पाद आग्नेल कितलो खुशाल जालो. आयज भुरग्यां खातीर भेटलो दीस आमी समोर उमता तेन्ना मान्यवन पाद आग्नेलाचें भुरगेंपण आमकां खेरीत स्फूर्ती आनी घोटाय. देवाचें उतर आयच्या शुभ वर्तमानात जेजू म्हणटा म्हजे पाटल्यान यात. आनी जेन्ना हो पाटलाव करूंक मान्यवन पाद आग्नेल फुडें सरता देवाचें बरेंपण ह्या पाटलाव करतना तो अनुभवता. यात्नीक तो जालो. जेच्या बऱ्या गवळ्याच्या पावलांनी चलून एक बरो गवळी तो जालो. बरो यात्नीक जालो. भाग्यवन पाद्री जालो. त्या जिविताची कथा अशी आसा. मान्यवन पाद आग्नेलाचें जिवीत संक्षेप केल्यार बाबाड तसो फुलेर तो. जो घोराब्यान बाबाड ताका मेवलो देवाच्या उतरांतल्यान बाबाड तो परगडटना साबार फिरगोसांनी गोंयच्या यात्नीक ताका आपयताले. आनी मान्यवन पाद आग्नेल ना म्हणनासलो कित्याक देवाचें उतर परगडपाचो गूण देवाच्या आत्म्याच्या बळान तो परगडटालो. आनी सांगतात मान्यवन पाद आग्नेल परगडटना देवाचें उतर शिवा भाशेन गरोस घालतालो. ताका विचारलें देवाचें उतर परगडटना बळान शक्तीन तो परगडटालो. आनी जें देवाचें उतर परगडलां तें देवाची काकूत मेळूंक मेंढरो कसो कुमसऱ्या संस्कारान बसून जें ताणें जाळ उडयलां आतां ओत्में देवाच्या मोगा खातीर तो जोडटालो. त्या जिविताची कथा लांबीक आसा. पूण एक एक जिवीत ताचें नियाळल्यार जिविताची घडणी म्हज्या याज्ञिकी जिविताक तुज्या जिविताक तुज्या कुटुंबाक बळ आनी स्फूर्ती दिता. बाबा जेन्ना तो गवळी कसो हे ताचें दूख कोश्ट पोरचें दूख कोश्ट आपले करतालो. कोणा लागीं पयशे नासले. काजार करूंक दुवेक आयलो. मान्यवन पाद आग्नेल ताच्या गोरचेक पावलो. दोयाळ काळीसक आसलें. आनी ह्या दोयडायन तो वाडलो कित्याक घोराब्यान हे शेगूण ताका शिकयले. भुरगेपणार बाबंडो आमचें जिवीत जें कितें आमी घोडी जाणटी जाल्या घोडी आमी आतां 70, 60, 80 वर्सांनी जाल्या पूण जें भुरगेपण आमी शिकल्या बाबा तें वचना. जें मान्यवन पाद आग्नेलाक आवय बापायन भुरगेपणांत जें कितें बरें शिकयलें तें आपल्या याज्ञिकी जिवितांत मान्यवन पाद आग्नेलाक करून दाखयलें. बाबा सांगता सिमनारिस्ट शिकयतना जेन्ना एक सिमनारिस्ट तो ना पास जालो आनी बाबडो ना पास जालो तेन्ना निराशी कसो जालो. दुसरे सुवातेर मान्यवन पाद आग्नेल बोरबाशाचो फुलेर कोण भाशेन निराशेपणान जियेतल्या ह्या पाद्री जातल्या उमेदवाराक तो ताची सोशी वेता आनी ताका उत्तेजन दिता भियेनाकाय देवच्या सांगात आहा. हे कोर्स तुका फुडें व्हरूंक जेजू बळ. आनी मान्यवन पाद आग्नेलाची ही बोरमासो बाबाड दितेली उतरां ह्या उमेदवाराच्या काळजांत नवो बोरमासो किल्लायता. बाबडो मान्यवन पाद आग्नेलाचें जिवीत बरें वाचल्यार जायते आमी ताच्या बोळान ताचें जिवीत आमी आपणाव येता. आयज थोड्योच घडयो आनी थोड्योच ताच्या जिविताचेर नियाळ करता आसतना आयज भुरग्यांचो दीस आमी समोर उमता. बाबडे भुरगें देवाचें देणें आमकां जे भाशेन मान्यवन पाद आग्नेलाचें भुरगेंपण बाबार्थान जालें ते भाशेन आयज आमच्या भुरग्यांक बाबार्थान वाडोवया. कोणी जायत्यो वस्तू म्हज्या भुरग्यांक दिवं येता. मान्यवन पाद आग्नेलाच्या माय पायन ह्या भुरग्याक मान्यवन आग्नेलाक साक्रिफिसाचें मन शिकयलें. आयज भुरग्यांक साक्रिफिसाचें मन शिकोया. देवाच्या आपोण्याक बाबंडो जेन्ना म्हणटालो जेन्ना गोराबो बाबार्थान वाडटा तेन्ना गोराब्यांत देव आपोण्याचें बेगीन किल्लायता. जे भाशेन आयज मान्यवन पाद आग्नेल पाद्री जालो पिलास संस्थेक आयज केदें व्हडलें भाग. आनी जेन्ना मान्यवन पाद आग्नेल दर एका याज्ञिकाक गृहस्थी बाबार्थ्यांक आमच्या गोराब्यांक नमुणो आनी स्फूर्ती ताच्या जिविताच्या पावलांचेर जेजूच्या पावलांनी आमी चलूंक वावरुया. बाबडो आमकां आपोवणी जाय. कोयतान आपोवणी येतली. घोराबो बाबार्थान वाडोवया. भुरग्यांक ल्हानूच आसतना बाबार्थान वाडयतना जेन्ना भुरगें इकुणां दाखयता पाद्री माद्री जावंक भुरग्याक फुडें काडुया. आयज भुरग्यांक दिसता हांगा सगळीं जायतीं भुरगीं आसात. देवान म्हाका भुरगें दिलां. देवान म्हाका हें भुरगें तेणें फाव केलां. पूण आयज ह्या भुरग्याक आमी देवाच्या हातान घालुया. चिंतचें म्हजो भुरगो पाद्री जातलो माद्री जातलो हें सपोन साकार जातलें. बाबा जेन्ना तुका आसा खुशी आनी भुरग्याकूय खुशी आसता तेन्ना मान्यवन पाद आग्नेला भाशेन भाग्यवनपणाची याज्ञीक आनी माद्री आमकां फावो जातल्यो. आयज ह्या दिसा देवाक दिनवासतना
ताच्या देखीवन जिविता खातीर बेगीन मागुया ताचे पासत देवान ताका बेगीनच आल्तराचो सान करूंक. आनी शेवटाक सोंपयतना मान्यवंत आग्नेल एकवटाचो नमुनो कोण भाशेन भाव म्हणून जेन्ना एके फिरकोशीन तो गेल्लो थंय दुस्मानकाय आसली, जाय तीं भाव भयणां एकामेकाक सांगाता नासलीं. प्रवचन ताणें केलें, देवाच्या उतराचो मोग ताणें परगटलो, नव्यान ह्या उतरांतल्यान एकवट बांदून आयलो. आयज पयल्या वाचपान आमकां पयली क्रिस्ती भावार्थी कोण भाशेन एकवटान जियेतलीं ही आमकां खबर मेवता. मोग एकसर आसा थंय देवाचें आशीरपण आसा, मोग आसा थंय देव आसा. कित्याक पयलो सुवान 4 विस्वोर देव म्हणल्यार मोग अशें तो म्हणटा. देव आसा थंय मोगाच्यो कोरण्यो आसा, जंय देव आसा तो एकवट आसा. त्या खातीर बाबा आयज आमचे गोराबे एकवटाचे करुया, आमचे समुदाय मोगाचे करुया. जे भाशेन शेजारची समुदाय मान्यवंत पाद आग्नेलाची आवय म्हळ्यार सिनफार आसा, मोगाच्या नात्या वरवीं समुदायांत एकवटान जियेताली, त्याच खातीर हो एकवट मान्यवंत पाद आग्नेल शिकूंक पावलो. तर आयज हीच कृपा मागुया. देवान आमकां दिल्लीं भुरगीं देवाच्या हातान तांकां घालुया आनी जाय ती आपोवणी ह्या भुरग्यां मदलीं पाद्री जावंक माद्री जावंक मान्यवंत पाद आग्नेला भाशेन भाग्यवंत पाद्री आनी माद्री आमकां मेळूंक आनी एकवटाची क्रिस्ती भावार्थी आमी जावंक हे मिसाचे भेटेन कोतकोत्यान बापा लागीं मागुया. सगळीं उबी रावया. जेजून म्हणला मागात आनी तुमकां मेवतलें, दारार मारात आनी तुमकां दार उगडटलें. असल्या विस्वासान बाबार्थान आमचो गोडसो देवा मुखार आमी आतां दवरुया. आमचे धोर्मीक फुडारी पाप साहेब फ्रांसीस बिस्प साहेब यादनीक आनी म्हत्वाच्या पासत मागुया. मान्यवंत आग्नेला पोरी सगल्या अवघड्यांक काळजीदारपणांक फुडो करूंक आनी आपले पोरचे मोदें सदांच एकवट सांबाळून आमचे इग्रोज मातेक एक नमुनो ते जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या देशाच्या उदरगती पासत मागुया. आमचो देश कारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांक आपले पोरचेची उदरगत करतले सुसंवाद घडून हाडूंक आनी वेगवेगळ्या समुदायां मदें एकवट हाडूंक वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या भुरग्यां आनी तरणाट्यां पासत मागुया. देवान तांकां आपल्या मोगान सांबाळून सगल्या वायटा विघ्नांतलीं तांकां निवारूंक आनी जेजूचे ओळखीन तीं अदीक वाडत वचूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. आधुनीक योत्रा आनी हेर सवलती करतल्या पासत मागुया. तांणी तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक
जिविताची कोरी मूल्यां दिवपी यंत्रां उत्पन्न करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बाबा, ही मागणी आय. पवित्र सोबेन मान्यवंत आग्नेलाक बेगीनूच बागेवंत म्हूण पोरगोटूंक आमचे मागणे बापाक उबारतना मान्यवंत आग्नेलाचें जिवीत आमकां एक स्फूर्ती जावन आमी आमचे मोदें सुसंवाद समजिकाय एकवट आनी शांती हाडपाचे उपाय घेवंक बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बाबा, ही मागणी आय. आमच्या काळजान असले आवडे उसके कोंती ह्या वेळार बाबार्थान बाबाच्या हातान घालुया. बाबा, तूं आमचो मोग करताय, ह्याच मोगान तूं आमकां सांबाळटाय. मान्यवंत पाद आग्नेलाची देख दोळ्या मुखार दवरून आमचे घोराबे मागण्यांचे बाबार्थाचे कोर आनी आमच्या भुरग्यां मदलीं जाय ती आपोवणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक फावो कोर. तुजे पोरचेचेर बाबा चसुबा आशिर्वाद घाल. हे मागता मारयेशी विणून क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. मोजे हाथ गे, मोजे पाएंगे, स्वीकार कोर आवता कोशे. तुझो मोइमो पोरगोट करू शुभकोबो सगल्यांक दिवू. तुकाच बाबा सुरमोचे दिता, तुका एकाने. तुकाच वोपता सुरमोचे, तुजेच ते कोरका शेले. तुकाच बाबा सुरमोचे दिता, तुका एकाने. तुकाच वोपता सुरमोचे, तुजेच ते कोरका शेले. तुजेच ते कोरका शेले. म्हज्या भावांनो आनी भयणांनी आमचें बलिदान सत्पविता देवाक मान जाता आसतलें सा म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाशा बाबा, ज्या पुतान एकेच बोलयेन नव्या कराराची एक पोरसां सोडून घेतली, जे पवित्र सभेंत एकवटाचें आनी शांतीचें देणें आमकां फावो कर. हे मागता च्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुजें सोत ओळखूंक तुवें आमकां पावयली आनी एका बाबार्थाचे आनी एका इस्नानाचे गांठीन
ताची एकूड जावंक आमकां एकठायली. समेस्त लोकांक ताचेच वरवीं तुजो पवित्र आत्मो दिलोय दोयाळपणी. हो पवित्र आत्मो वांटून देणी तरेची एकूच काम करता तांचे वस्तोंगी आनी सर्वांचो एकवट सोडून हाडटा विचित्रपणी. करून आमकां तुजी आपणायल्लीं भुरगीं तुजो आत्मो बिराड करता आमच्या काळजांनी. तोच सगळी पवित्र सभा बरीत आसा निरंतरी. तोच तिका चलयत आसा काळा काळी. देखून सर्गीच्या सोग दरबारांत सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo servis por tu, sorganai sonsa, bolea tuja voi bova, un sorgi tu cazoi son, sorves por acenavi, ieta ta cazoi, un sorgi tu cazoi zoi. बाबा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इडेणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली कुशेन कोस मरोन सोसून वेशा आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोटलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताचे काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसले मेडशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या गुडासाक करात. Bavarta som God por goduja. Sumia Gesù tuce moronami somoropta, tuce puno civo ponami por gota, tuce aiernia ami otrekta. बाबा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी कुडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांचे काल्स आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमकां दिन वाचता. आनी जेची कडगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योंत झुजे भाग्योंत धरून दूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Ti acceso vorvi, ti acceso sagata, ti acceso dai. Pavitratmyacha ek ponad, sorbod vedar papa, sorbondonani voi potuka, sasna cha sasna. मान्यवन पादाक नेलाचें भुरगेपण आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी आमच्या गोराब्यांक स्फूर्ती आनी बळ. मान्यवन पादाक नेला भाशेन आमचे गोराबे बाबार्थाचे मोगाचे एकवटाचे करूं आनी संवादा वरवीं आमचे उदीक आमी मोग एकामेकाचो करूंक जेजून शिकले मागणें बापाक आतां व्हडल्यान करुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, चिराय आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची इस्कोल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणीं पडूं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय भलायकी पेकोणी बाबार सुटका सुरक्षा आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडराच्या क्रिस्त चेण्यांक हांव बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां दार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा आमचे सासनाच्या सासनाक सोमयाच्या क्रिस्ता धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सुवेच्या बाळ दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपण तुका शांत दी. आनी तूंच तिका बाबार्थान बोरमाशान मोगान आनी सगल्या पवित्र आमच्या सांबाळ जशी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुमेची शांती काल तुमचे सोबे आसूं. कुशालकीची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आमच्या समय क्रिस्मस आमकां ते शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. समय क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बाबाचे कशेय परमणी पळयतात मे सौकार आमच्या मोर नरवी संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हेचे बो पवित्र करते सगळे आमच्या कोटेपणांतले आनी सोर वायटांतले आमकां निवार. आनी सदांच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां आदार दी. आमचे सोशिल्ले वेगळे सरूंक केन्नाच निर्मू नाका. म्हजे पाटल्यान ये मान्यवन पाद आग्नेल जेचो पाट लाव ताणें केलो. आयज होच शिवो जेसू दर एका बाबाक दर एके भयणीक दर एका गोराब्याक दर एका भुरग्याक तरणाट्याक उलो करता. म्हजे पाटल्यान यात, बाबार्थान जियेयात, एकवटान जियेयात, एकामेकाचो मोग करात. बाबार्थान जेजूक आमी शेवता हांव तेन्ना सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताक रगत सासनाच्या जिविताक सांबाळूंक आमेन.
एकचिता आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दादोच आनोदानी व्हरते एकठांय केल्यात एकचिता आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दादोच आनोदानी व्हरते जय प्रीती मोग वस्ता तुय देवाची आसा जय प्रीती मोग तुय देवाची आसा जय प्रीती मोग वस्ता तुय देवाची आसा जय प्रीती मोग तुय देवाची आसा जिव्या देवाची पिरा ताचो मोग आमच्या काळजांत तोर मोऱ्या मोनात करची प्रीती एकामेकाची जिव्या देवाची पिरा ताचो मोग आमच्या काळजांत तोर कोऱ्या मोनात करची प्रीती एकामेकाची जय प्रीती मोग वस्ता तुय देवाची आसा जय प्रीती मोग तुय देवाची आसा जय प्रीती मोग वस्ता तुय देवाची आसा जय प्रीती मोग तुय देवाची आसा एकठांय आमी जाल्या दोन मोनाची आसोना जोगडी विवाद तांबोंदी जेजूक मोदे आसूं दी जोर एकठांय आमी जाल्या दोन मोनाची आसोना जोगडी विवाद तांबोंदी जेजूक मोदे आसूं दी गोडीभर आमचे दोळे धांपून जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेतलेलो आसा ताचेशी आमी उलोवया जे उपकार आमी मागूंक आयल्या ते ताचे फुडें आमी घालुया
Biravia. Pratuya. प्रितिशा काकुत्सरा बापा जशें आमी शेवला तो संस्कार भावार्थ्यांचो चे सवय एकवट कुणायता तशेंच चे पवित्र सभेक तो एकवटाचें कारण आसा ह्या मागता चे पुता जेसूचे नांवी बसूया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, तुमचो भावार्थ उंचल्या मोलाचो. तुमचें आसणें हांगासर आमकां उत्तेजन दिता. तुमचे कडल्यान आमी शिकता. अशेंच भावार्थान न्हय फकत देव तेंपलांत पूण तुमच्या जिविताच्या एका पावलार तुमी भावार्थान जिवंक आनी जैतिवंत जिवीत जिवंक आमचे आवडे त्याच मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन तुमी हें जिवीत जिवंक आमी मागता. आयज ह्या मिसार आयलेली रोमार चड पयसुली आमेली लुड्स कपेला थावन आनी आयच्या मिसांत वांटो घेतिल्ल्या आंबेलीच्या लुड्स कपेलाच्या फिरगोजकारांक आनी तांच्या कपेलावांक जो आयचो मुखेल यादनीक आसलो पाद्री कामिलो डायस हांकां आमचे काळजांत थावन दिनवास. इतले पयस थावन पिलार येवन मानेवंत आग्नेलाची सासाय तुमी घेतली आनी अशेंच तुमी घेतल्यात ह्याय फुडें म्हूण आमचे आवडे. तशेंच हांगासर आसली सुकोर फिरगोजींतले मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट ह्या दियोसिसींतले हो खास पंगड जावन आसा. मिशनरी गांवांत वचून फामिल्यो जियेतात लोकां वांगडा. तातूंतलीं कांय वांगडी हांगासर आयिल्लीं. तुमी हांगा येवन तुमची भक्ती मानेवंत आग्नेला सभेन दाखयली आनी तुमच्या आसण्यान हो दोंगर अदीक पवित्र केलो. तुमचे आंबेलीच्या फिरगोजकारांचे आनी मिशनरी फॅमिलीजाच्या वांगड्यांचे आवडे आनी गरजो मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन बेगीनूच पूर्ण जावंक आमी मागता. कांय कळोवण्यो खेरीत इंतेसवा पासत मिसां तुमच्यान ऑफिसान दिवंक जातात. पिडेस्तांचेर मागणें 2 मिसां उपरांत इगोर्जेंत आसा. कुमसाराक आनी कावन्सिलिंगाक आमचे पाद्री तुमचे सेवेक आसात. वावरड्यांचो इश्ट पत्राची वर्गणी तशेंच फादर आग्नेल कॉल म्हयन्याळाचें सुस्क्रिसांव ऑफिसा भायर आसलेल्या माटवांत फारीक करूं येता. इश्टाचें आनी कॉल मॅगझिनाचें सबस्क्रिप्शन वर्साक 250 रुपया. एक नवी सीडी पाद्र आग्नेल आमचे इश्टा वायस पोस्टलेशन खात्यान उजवाडाक हाडल्या बँड स्टँडाक विक्रेक मेळटा. आमच्या गोवा प्रोविन्साचे पिलार संस्थेचो गोवा प्रोविन्साचे एक स्टॉल आसा जंय तुमकां झाडपाल्याची वखदां मेळटात. आमच्या पिलार संस्थेंत पाद्री जातल्यांक कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार बर्सस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून मेळचें. 2024 वर्साच्यो कोंकणी आनी इंग्लीश बायबल डायरी बँड स्टँडांत आनी पुस्तक शाळेच्या भायर मेळटात. ही कोंकणी बायबल डायरी आमच्याच संस्थेन उजवाडाक हाडल्या. नोव्हेंबराच्या 17 तारखेर म्हणजे शुक्रार सकाळचे 10:30 वरांचेर मिसार खेरीत पिडेबोंदा पासत आमी मागतले. त्या भायर पवित्र साक्रामेंताची बोजणी पवित्र तेलाची माकणी डेलिव्हरन्स आसतलें. दोनपारच्या सुमार 12 हें सोंपतलें. मुखेल यादनीक पाद्री कायतान दोराद पाद्रिगार बिचोलेचो ही सगळी 1.5 वरांची सेवाधर्मीक कार्यावळ चलयतलो. तशेंच मानेवंत आग्नेलाच्या 7 कर्णां पासत नोव्हेंबराच्या 17 हांगासर ह्याच माटवांत नायट विजील आसतलें. रातचे 9 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता. हें विजील चलयतलो ब्रदर एडमंड एसोसिएशन ऑफ क्रुसेडर्स फॉर जीजस एंड मॅरी हांचो पंगड. आमी सगळीं येवया आनी मागुया मानेवंत आग्नेलाच्या 7 कर्णां पासत ह्या विजिलांत. मारिया फेर्नांडीस सांगेंतान
आपल्याक मेळ्ळलो उपकार आपल्या चेडवाक मेळ्ळलो उपकार सांगता. म्हजें 26 वर्सांचें चेडूं मास्कट नोकरी करतालें. एक दीस तें उदक न्हांवन भायर सरतना निसरून पडलें आनी ताका खूब दूख जाली आनी दुखीन ताका खूब जोर आयलो म्हूण ताका हॉस्पिटलांत भरती केली. ताका वॉमिटींग सुरू जालें आनी ताच्या पोटांत कांय उरना जालें आनी सगळें उखून भायर वेतालें. 6 दीस तें आलिमेंत नासतना हॉस्पिटलांत उरलें. उपरांत मास्कटच्या दोतोरान सांगलें ताचो अल्ट्रासावंड केल्या उपरांत की ताची पिंताची पोती इन्फेक्शन जावन भरपूर सुजल्या आनी ती काडपाक पडटली ऑपरेशन करून. जेन्ना म्हज्या चेडवान आपूण घरा वयता म्हटलें दोतोरान सांगलें तुज्यान प्रवास करूंक जावचो ना म्हूण, कित्याक ती प्रवास करतना पिंताची पोती फुटूंक शकता. असल्या आकांताच्या वेळार हांवें भावार्थान मानेवोत आग्नेलाक उलो मारलो आनी म्हज्या चेडवाक बरें कोण म्हूण मागलें. तशेंच ताका बरे भाशेन घरा पावय. मानेवोत आग्नेलाच्या मजतीन तें बरे भाशेन घरा पावलें. आमी ताका हांगा दोतोराक दाखयलें तेन्ना दोतोरान कांय टेस्ट केल्या उपरांत सांगलें ताची पिंताची पोती एकदम बरी आसा म्हूण. मानेवोत आग्नेलाच्या मजतीन हो उपकार आमकां फाव जालो म्हूण हांव मानेवोत आग्नेलाक आर्गां दितां आनी बेगीनूच ताका आल्ताराचो मान फाव जाल्यार पुरो म्हूण मागता. सगळीं आमी आतां उबी रावन उपकार मागूंक हें मागणें म्हणुया. जे सगळे आमचे उपकार घेवन आमी ह्या दोंगरार आयल्यांत आनी ही 9 दिसाची नोवेना घडये कांय जाणां तुमी करतात. आमी हे वेळार हें मागणें करून स्वर्गार आमची मागणी त्याच मानेवत आग्नेलान पावची म्हूण आमी मागुया. दोनी वाटेन म्हज्या स्क्रिनी आसात तांचेर हें मागणें तुमकां दिश्टी पडटा. तर म्हज्या फाटल्यान न्हय पूण म्हज्या बरोबर तुमी हें मागणी करचें आनी हे भाशेन व्हडल्या ताळ्यान तुमी भाग घेवचो ह्या मागण्यांत. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांत तावन मागता. तशेंच आतां मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार आतां तुमच्यो गरजो माडात. एक खुणा खोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवोत आग्नेलाक भागीवताचो मान मेळूंक सांगाती मागुया. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मानेवोत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सोबेचेर उकोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. उपकार मागता. भायर आसात तांणी दुसऱ्या मिसाक आयिल्लीं आसात तांणी भायरूच रावचें. पयलीं माटवांत आसात तांकां भायर सरून दी. बरे भाशेन ती इगोर्जेंत वेतली. हिलींग मागणें जातलें थंयसर. ती गेल्या उपरांत तुमी माटवांत भितर सरचें. आतां आमी शेवटाच्या आशिर्वादाक आमच्यो तकल्यो बागावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, वाव दोंत्याचेर आनी समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान धाडटा. देवाचे उपकार.